आमच्या पॅनला वेले एक कवी म्हळ्यार पांडुरंग गांवकर. सो जनरली पांडुरंग कितें आहा, जे न देखे रवी ते देखे कवी म्हणटात. पण कालचे सभे भितर आमी पळयलें की जे न बोले कवी ते बोले रवी. सो रवीची ही उतरां आनी भाशण आयकून अपार्ट फ्रॉम द फन एलिमेंट ऑफ इट कितें दिसलें तुका? रवी नायकाचें भाशण जें आसा तें सिरियस घेवपाचें दीस ताका उरोंक ना. म्हणजे सगळ्यांक खबर आहा गोंयकारांक रवी नायक कितें उलयता जाल्यार तातूंतलो एक फनी पार्ट काडप, एक कितें तरी कॉमेडी करतलो अशा अनुशंगान आमी सगळे आतां आयकता. एक टायम आशिल्लो रवी नायक उलोवप म्हटल्यार कितें तरी तेचे संकेत आसताले भाशे भितर. म्हणजे तो प्रश्नाच्या म्हणजे कोवाडी घालून तो उलयतालो. पण आतां रवी नायकाचें म्हाका दिसता वय जाला आनी आतां तो जें कितें उलयता पळय तेका कोणी चड सिरियस घेवना. एक विनोद म्हणून तेजे कडेन पळयला. फक्त कालच्या हितूंतल्यान एक गजाल लक्षांत आमी सगळ्यांनी घेवपाक जाय की भारतीय जनता पार्टी आसत किंवा जे हिंदू म्हणटात तांकां जय श्रीराम हो जो नारो आसा, हे जे घोशणा आसा पळय ताचे खूब प्रचंड मोठे फेड आहात. ते सिता भितर जे जोडिनात, जय सियाराम म्हणनात ते जय श्रीराम म्हणटात. सो सियाराम आनी श्रीराम हांच्या मदीं एक कॉन्ट्रोवर्सी आहा भितर. आनी तातूंत काल रवी नायकान भारतीय जनता पार्टीन जय सीताराम अशी जी घोशणा दिल्या. ऑफकोर्स ताणी नंतर ताका मागीर क्लियर केलें की तो सीताराम आपल्या बापायचें नांव म्हणून. पूण भारतीय जनता पार्टीन किंवा जे हिंदुत्वाचो जो पुरस्कार करतात त्यांच्या भितर सियाराम हो शब्द वापरला. सीतेक ते हाडिनात. पूण रवी नायकान कालच्या व्यासपीठाचेर भारतीय जनता पार्टीच्या व्यासपीठाचेर सीतेक हाडला आनी जय सीताराम अशा प्रकारची घोशणा दिल्या. आमी अनेकांनी सगळ्यांनीच ती कॉमेडी म्हणजे विनोद म्हणून घेतलेलो जरी आसलो तरी भारतीय जनता पार्टीचे जे खरे लिडर आसात, जे म्हणजे त्या कॅडरान जे तयार जाल्ले आसात संघाच्या हितूंतल्यान, तांकां कालच्या हितूंतल्यान जो संदेश मेळपाक जाय तो रवी नायकान दिला की रवी नायक सीतेकूय मानता आनी रामाकूय मानता. अशे पद्दतीन काल तेजे भाशणान आपल्या एक फ्लो हितून ते व्हेला. आनी ते आमी ऑफकोर्स आमी सगळ्यांनी ती विनोद एक जोक म्हणून घेतलेलो जरी आसत तरी बारीकशी एक खटकतले गांभीर्यतेची भितर एक लय आहा तेका, किनार आसा तेका. कांय जाणांक जे आसात भितर तांकां खटकतले, तांकां खटकतलेच, ऑफकोर्स खटकतले प्रमोद. कारण तुका खबर आसा ते सियाराम बी म्हणपाक थोडे जाण तयार नासतात. म्हणजे सीतेक हाडपाकूच सोदिनात ते भितर. आनी असे कांय लोक आहात जांकां सीताय जाय आनी रामूय जाय. म्हणजे जय सियाराम जय सीताराम. सो काल रवी नायकान ते फकारांनी काय जायना पूण तो एक विशय हाडलो. एक ताका बारीकशी सिरियसनेसाची ह्या किनार ती आसा ती अशी हांव म्हणून की आसा. म्हणजे ते जेवणा देखे तुवें म्हटलें अशें जेवणा तेचे कवी हो देखे रवी. काल रवीन तेच पळयला, तेच दाखयलें रवी म्हणून. आनी रवीन तेच लोकांक दाखयलें. जो न बोले कवी वो बोले रवी. हो बोले रवी. किशोर बाब, हें रवी नायकाचें भाशण कळ्ळें तुका. आनीक म्हाका दिसता ह्या सरकाराच्या टर्माची जी सुरवात जाली ती म्हाका दिसता चाय पिया सामोसा खाया हाजे वयल्यान सुरवात जाल्ली. ताजे उपरांत मागीर रवी बाब उदक एक्सपोर्ट करया म्हणपाक लागलो. काल तर ताणें सारको अख्खें जे मुखार प्रचंड जनसमुदाय बशिल्लो तांकां एक वेगळ्याच ट्रिपीर व्हरून हाडलें. सो तुका कितें दिसता ह्या भाशणाचो कितें अर्थ काडपाचो काय पांडुरंग जशें म्हणटा तें विनोदा पुरतें मर्यादीत दवरून फुडें वचपाचें? कितें जालां प्रमोद, आतां जशें पांडुरंगान सांगलां की रवी कोणाक मानीत आनी कोणाक न मानीत हें कांयच सांगपाक जायना आमकां. रवी नायकाची राजकीय कारकीर्द सुरू जाली भाऊसाहेब बांदोडकराक मानून. मागीर तो गांधीक मानपाक लागलो. आतां तो मोदीक मानपाक लागलो, अमित शाहक मानपाक लागलो. सो रवी कोणाक मानीत हें सांगपाक जायना, एक गजाल जाली. दुसरी गजाल, कालचें जें रवीचें भाशण, आतां फोंड्या फर्मागुडी हांगासर मिटींग आनी थंय जर तूं रवीक भाशण दिना. रवीची खासियत एक आसा, रवी नायक हो बहुजन समाजाचो सगळ्यात व्हडलो लिडर. म्हणजे कालचें तेजें भाशण आयकल्या उपरांत म्हाका दुख्ख एका गोश्टीचें दिसलें की आयज बहुजन समाजाचे कितलेशेच प्रश्न आसात पेंडींग. अख्खो तळमळटा तो समाज आनी तेचे लिडर आयज थंय वचून तियात्र करतात. फ्रांसीस दे तुयें कसो आसा तसो रवी दे फोंडे म्हणजे तियात्र सुरू जावचे पयलीं एक कॉमेडी मनीस येता आनी एक तियात्र गाणें म्हणटा आनी वयता पळय तसो कालच्या अमित शाहच्या मिटिंगेक BJP कडल्यान हो बहुजन समाजाचो सगळ्यात टॉल लिडर थंय येवन जो तियात्र करून गेलो पळय त्या मनशाक दुर्दैवान आयज बहुजन समाजाचो लिडर म्हणचो पडटा. त्या व्यासपीठाचो जर तिने उपयोग करून घेवन काय दोन विशय बहुजन समाजाचे जर मांडले आनी आपल्याक विश्वास आसा की पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि अमित शाह जी आमच्या ह्या विशयांकडे लक्ष दितले जाल्यार धन्य जातलो तो बहुजन समाज.
आणि तोच बहुजन समाज काल ते रवीचें भाशण आयकून थंय खदा खदा हसता. ही अवस्था प्रमोद एक पत्रकार म्हणून म्हाका खूब दुखता. म्हणजे ते हसपाचें सोडूनच दी, हें दुखता. एके वटेन आमचो श्रीपाद नायक जो 5 फावटी निवडून येयला उत्तर गोंयच्या लोकसभेचेर, आणि दुसऱ्या वटेन बहुजन समाजाचो दुसरो लिडर रवी नायक. ही जर अवस्था बहुजन समाजाची, कोण वाचयतलो ह्या बहुजन समाजाक? कोणूच वाचोवंक शकना. तेका दुखप म्हणजे बहुजन समाजाक दुखप. तेका जर काल भाशण दिवंक नसलें न्हू प्रमोद, जाल्यार तोच इशू जातलो आसलो की आमच्या नेत्याक तुमी भाशण दिवंक ना म्हणून. जग मारी ताका भाशण दिवचें पडलें, भोगचें पडलें. तेजे परिणाम भोगपाचे आतां सगळ्यांक संवय जाल्या. ते परिणाम कशे भोगप हें आतां सगळ्या लिडरांक खबर आहा. अवस्था, दुर्दैवी अवस्था.